मंत्र्याक अशें दिसता, सरपंचाकूय दिसता, वॉर्ड मेंबराकूय दिसता आनी NGO लोकांकूय दिसता आनी गांवच्या लोकांकूय दिसता की आपल्या वाठारांत असलो प्रकल्प येवचो न्हू की तेजो मातसो वास येता वा आनी कितें जाता. सो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट फॉर दीस एरिया ऑफ सालिगांव आसूं, कलंगूट कांदोलीम, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, हे दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता हांव उदाहरण. प्रत्येक वॉर्ड मेंबर म्हणटालो आपल्या वाड्यान नाका, सो खंय घालप तो. सो प्लांट आयज आमी रेडी जालो आमचो. 2013 लँड एक्विजिशन चालू आसलें, 14 कंप्लीट जालें, प्लांट बांदलो, 15 एंडाक प्लांट आमी रेडी केलो, 16 इनॉग्रेट केलो. हो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सारको योग्य जाग्यार येयल्लो आहा. तेजे सायडीक इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा. आदी लोक म्हणटाले इंडस्ट्रियल एस्टेटूय नाका म्हणून. सो आयज गार्बेज प्लांट जालो, ती एरिया इंडस्ट्रियल झोन म्हणून आमी मार्क केल्ले आनी त्या जाग्यारूच आमचो इन्सिनरेटर येतलो. इन्सिनरेटर वीच वील टेक केअर ऑफ RDF जे आहा एंटाय जाता, जे प्लास्टीक आसूं आनी कितें आसूं, कार्डबोर्ड आसूं, हार्डबोर्ड, अदर टायप्स ऑफ प्लास्टीक, बॉटल प्लास्टीक, बाकीचे सगळे टेट्रापॅक, आमचे दुधाचे पिशव्यो जावं आमचे ऑयल, जे ऑयल आसता पाल्मोलिन ऑयल आनी कसले ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तेजे पिशव्यो सगल्यो टोटल RDF वील बी burnt over there, will be incinerated over there with a temperature which will be very high, which will generate electricity for not only for the plant, for the grid. So 100 टन्साचो आमी थिंगासोर इन्सिनरेटर घालूंक सोदता की ज्या 27-26 पंचायतीची गार्बेज थिंगा येता आनी ट्रीट जाता, त्या सोते वयरसून आमचे आनी गार्बेज भायर वयची ना, म्हणजे प्लास्टीक वेस्ट भायर वयची ना. जो जय सालगांवकारान काल एसेंब्लीन म्हटला, आमचो आमदार, तेणें म्हटला की हो योग्य जाग्यार येवंक ना म्हणून. हो योग्य जाग्यार येवंक ना जाल्यार जागो खंयचो? प्रत्येक आमदार म्हणटलो आपल्या जाग्यार नाका. ती कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कलंगूटान येयला, वाट सालिगांवसून आहा. आमी इतले सालिगांवकारांक आमी सल्यूट मारता की ते आमचे सगळे ट्रक ते सायडीनसून घेता म्हणून. आनेकूय रोडाचें काम चालू आहा दुसऱ्या सायडीनसून वयर येवपाक. ते जाता पळय तेन्ना रेडी जातले, पूण त्यो गाडयो खाली पिलेनचे येतल्यो ते सायडीनसून. पिलेन जावन निळेश मागोज, नेरूल, वेरें ते सायडीची येवंक जातले. पूण सद्याक रोड एक्सेस इज फ्रॉम सालिगांव, कोमनीदाद ऑफ सालिगांवचे कांय लोक, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की हे कामांक तेंच्यांनी आमकां परवानगी दिली. आनी लोकांनी इतलेंच चिंतचें की गोंयांत जी गार्बेज जनरेट जाता ही आमीच कोत्ता लोक. वेदर इट इज रेस्टॉरंट कोणें तरी आमच्या गोंयकारांच भाड्याक दिला वा आपूण चलयता खूद. सो ती सगळी गार्बेज वयतली खंय? ती खंयच्या तरी जाग्यार वचून ट्रीट जावपाक जाय. सो प्रत्येक आमदार, वॉर्ड मेंबर चिंता की आपल्या बॅकयार्डान नाका, आपल्या वाड्याचेर नाका. आमदार म्हणटा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका, सरपंच म्हणटा आपल्या विलेजीन नाका. सो घालचो तरी खंय? हेचो मोठो प्रश्न आहा. सो गोंयकारांची आमचे चिंतप इतलें बारीक आहा, तें मातशें व्हडलें करचें, स्पेशली असले गजालीक. हांव म्हणना तुमकां पोल्युटींग इंडस्ट्रीज हिंगा हाडा म्हणून. हांव म्हणटा की जे गरज आहा, काळाची गरज आहा, ते तुमी योग्य डिसिजन हेचेर दिवचें, हें म्हाजें मागणें गोंयच्या लोकां कडेन. सो आय रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम हू आर वर्कींग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एज फार एज एनवायरमेंट इज कन्सर्न, वेर दे आर ट्रायंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन डिफरंट वेज. नांवां कोणाचीच घेयनासतना. सो बट फॉर गूड प्रोजेक्ट्स यू कॅनॉट जस्ट कम एंड स्टॉप इट. सो तर बरे प्रोजेक्टाक NGO येवन बंद करूंक लागले जाल्यार तेणी काळजी घेवची न्हू. तेणी येवन कोर्टान आन्सर दिवचें. आयज आमकां फायरींग पडलेलें आहा. सो आयज बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक ना म्हणून हॉस्पिटलांचो वेस्ट खंय तरी ओण्यान वचून पडटा. थिंगा अंडरग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाता. सगळे वेगवेगळे सुणे येवन कोणाचे पांय पासून घेवन धांवतात. म्हणजे हॉस्पिटलांनी एम्प्यूट केल्ले, ते ओण्यान घातले उपरांत ते खंय तरी त्रास जाता. बोबाव करपी 10 जाण आसता, उरलेले 40 लोक आयकता. ओ 500 लोक जो एकठांय जाता तितूनसून बोबाव करपी एक 30-40 जाण आसता, उरलेले लोक आयकपी आसता. सो आमदार सजमता, अरे आपल्याचेर पाळी येयली, आपूण चल्लो आतां घरा, आपूण आनी लोकांक फेस कशें करप. आमदार भियेता. जो तर आमदाराचे काळजान आमदार हात धरून दिसता की हो प्रकल्प जो येता हो लोकां खातीर येता जाल्यार आमदारान सपोर्ट करची गरज आसता.
आनी लोकांक कन्विन्स करूंक जाय, त्या लोकांक 500 लोकांक कन्विन्स करूंक जाय की हो प्रकल्प जो आहा हो लोकां खातीर येता आनी लोकांच्या फ्युचरा खातीर येता, त्याच लोकांच्या भुरग्यां खातीर येता की तेंचो वाठार साफ उरचो आनी कितें कसलोय आसूं प्रकल्प जो तर IT येता, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी, आमी ती धांवडयत आहा. सो थिंगा येयली, हिंगा येयली, हिंगासून थिंगा गेली, थिंगासून आनी खंय गेली. म्हणजे आयज IT खातीर हैदराबाद फुडें गेले, आयज IT खातीर बेंगलोर फुडें गेले, पुणे फुडें गेले, आमी थिंगाच उरले. सो हे सगळे प्रकल्प जे आमचे फ्युचर जनरेशनाक, जे भुरग्यांक जी गोंयांत उरोन ती काम करूंक शकता, असले प्रकल्प आमी वेलकम करपाक जाय. ह्यो म्हाका दिसता एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज ज्यो आहा त्यो आमी हिंगासर वेलकम करपाक जाय.